विकासाच्या राज्यात कांय कडेन रस्तेच ना हे आता ल्हव ल्हव उक्ताडार येवपाक लागला। कोनाडी कोरगांवां कितलींशींच वर्सां जाली डांबरी रस्तो ना। पीडब्ल्यूडीन गरज नासतना 3 टेंडर काडल्यात खंय। पंचाक आपल्या प्लॉटात वचपाक स्पेशल रस्तो मेळटा जाल्यार आमकां कित्याक ना? फुरियोज जाल्ले लोक विचारतात। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। ना दिल्याला खंय जीव दितले। म्हाका पाणी जाय 4-7 हाडूंक हे न्ही आनी मी खंय जा आतां गरीब कसो भरतले मगे रस्तो ना दिले। 192/1 हो जो प्लॉट आसा तो कोरगांव पंचायती अंडर येता आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते 2 रस्ते दिसता तुमकां। हे 2 रस्ते आतां खंयच्यान खंय वचपाचें हे पयलीं मार्क ना आनी ह्या एकाच जाग्याचेर 3 टेंडरां काडल्या सरकारान। म्हणजे PWD आमचो हांव सदांच सांगता PWD पेडण्याचो न्हिजलेलो आसा आनी तांकां जागे करपाची गरज आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान दिसता न्हय ते आतां थंय रावन फक्त म्हाका दिसता कितें असले चिरीमिरी आहा पळय तेच करता कशें दिसता। कारण हांव सदांच सांगता की एकय रस्तो भर पेडण्यान सारको ना आनी हांगासर 192/1 हो कोरगांव हद्दीन येता। हांगासर एकाच जाग्यार तेंच्यांनी 3 टेंडरां काडल्या। आतां कशी काडल्या कोण जाणा। आतां हांगासरल्या रहिवाशांचो असो दावो आसा की हांगासरलो जो पंच आसा तेणें हे सगळे गौड बांगल केल्लेले आसा आनी तेणें आपल्या प्लॉटान रोड व्हरपाक हे सगळे केल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी उगड तेचें नांव सुद्दां घेतलेलें आसा। म्हाका दिसता PWD हांगासर कितें इन्स्पेक्शनाक येता, कशें इन्स्पेक्शन करता आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान करता हें मात्र म्हाका कळना। आनी हांगा तुमकां दिसता ते 2 रोड आतां खंय वचपाचो। आतां हे जे लोक येता म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो मूळ रस्तो कितल्याशा वर्साचो। ती एक जाणटी उलयताली ती सांगता की ह्या रस्त्यान आमी येताले म्हूण, पण आतां जो हो म्हाज्या फाटल्यान जो ह्या सायडीन दिसता रस्तो हो कोणा खातीर केला तो कळना। आनी तेंचें म्हणणें आसा की हो रस्तो जो केला तो आपल्या प्लॉटान वचपाक कोणी तरी प्रायवेट केल्लो आसा। गव्हर्मेंटाचो फंड आनी तेची मजा आनी लोक मागता तो हो रस्तो म्हाज्या फाटल्यान आतां दिसता तो की ह्या रस्त्यान खरे लोक वयता आनी लोक वस्ती ह्या सायडीन आसा आनी ह्या सायडीन फक्त प्लॉटींग हो सेल्फ प्लॉटींग कोणाचो तरी आसा आनी तेंचो दावो आसा की ह्या पंचाचो आसा वयर। आनी म्हाका कळना PWD हांगासर कितें करता आनी कशें वावरता। पेडण्याची PWD स्पेशली हांव सदांच पयर सुद्दां हांवें तेच म्हटलेलें की पेडण्याची PWD कितें वावरता। AJE ते तुमकां हांगासर तुमकां सारकें दिसता की तेंच्यांनी हे एकाच जाग्यार 3 टेंडरां काडलेलीं आसा। एक प्रोटेक्शन वॉल, एक रस्तो, म्हाका दिसता हो इलिगल रस्तो तोय भितर धरला आनी 3 केला दिसता। तो अजून म्हणजे एक्सटेन्शनय घेवंक ना कॉन्ट्रॅक्टरान, तो वर्क इन प्रोग्रेस आसा। आतां घोटाळो कितें तर हांगासर जो प्रोटेक्शन वॉल दिसता तो आमी मेजर केलो स्वता, तर तो प्रोटेक्शन वॉल 85 मिटर आसा। आतां 2 जाण कॉन्ट्रॅक्टर 80 मिटर अँड 20 मिटर जर म्हणटा सो 100 मिटर कंप्लीट जावंक जाय आनी 30 मिटर आतां वर्क इन प्रोग्रेस आसा तो करपाचो हांगा म्हणटा। तर 15 मिटर गेले खंय जे हे मागतात ते। सो कॉन्ट्रॅक्टर भितर इनवॉल्व आसा। कॉन्ट्रॅक्टरान खंय तरी म्हाका दिसता पयशे खाल्ले आनी डिपार्टमेंटानूय खाल्ले। आतां डिपार्टमेंट कित्याक तर ही 85 मिटर आसतना 100 मिटराचे पयशे कशे घेवं शकता जावं कशे पयशे मागूं शकता। तर लास्ट टायम आमी तुमकां सांगलेलें बानाचो इश्यू, तेतून तेणी आपल्या प्रॉपर्टीन वळयलेली आसली आमची शेतकऱ्यांची मानत। तशेंच आतांय तेणी ही जी प्रोटेक्शन वॉल हेची एक्चुअली गरज ना। हांगासर पयशात जाल्यार घरां ना, ही तेंचेत हे घरूय हे तेंचेत, त्याच्यात काकाचे ते आनी तेचीच प्रॉपर्टी हांगा बिलॉंग करता। तर आनी पयशात जर हांगा घराच ना तर ही प्रोटेक्शन वॉल कोणाक? जवळ जवळ 40 लाख मोडले गव्हर्मेंटाचो, आमचो घामाचो टॅक्स पेयरांचो पयसो। हो पयसो खंय? 60 वर्सां जाली तरी आमकां दिसता की आमी पारतंत्र्यान जगता अशें। सर हांगा भक्तांचो रोड आसा, फुडें जोशांक प्रॉब्लेम आसा, फुडें पवजींक प्रॉब्लेम आसा आनी मेन प्रॉब्लेम जाता तो NOC। सो सरकारा कडेन मागता तेणी मुंडकार एक्ट जो आसा तेतून दुरुस्ती करची जेणे करून हर घराक रस्तो मेळचो। एज अ पंच मेंबर तेणी मिसयूज केल्लेले आसा कित्याक तेचीच प्रॉपर्टी हांगा बिलॉंग करता। आतां म्हाका सांग गव्हर्मेंटाचो फंड हो रोड जर त्या सदानंद भगताक पावना तर तो कोणाक? तो आपल्या प्रॉपर्टीक व्हरता 200 मिटर। हो रोड मंजूर जाला गव्हर्मेंट PWD मंजूर जाला। वर्क ऑर्डर 2019ची
2019 कॉन्ट्रॅक्टरान अजून एक्सटेन्शन घेवंक ना तेचेर. ही जाणटी ह्या रस्त्यान कितलीशीच वर्सां कितलीशीं वर्सां तूं ह्या रस्त्यान येताली? 4 ही पिढी चौथी आमची. चौथी पिढी हो. म्हणजे जवळ 40 वर्सां ही ह्या वाटेन येता आनी तिका रस्तो ना. पण गव्हर्मेंटाचो अनयूज पयसो मोडून हे कोणी तरी प्रायवेट रस्तो करून आपल्या प्लॉटिंगान व्हेल्लेलो आसा. पण ही आतां 40 वर्सां हांगा रावल्या, तिका रस्तो ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.